नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. युती नासतना वेंचणुकांची मोगो बीजेपीची तयारी. 26 मतदारसंघांनी मोगोचो वावर. बीजेपी म्हणटा अमित शहान सांगला एकला चलो. प्रुडंटाचे डिबेटीत मोगो बीजेपीचे प्लान एक्सपोज. गोंय ड्रग्स मुक्त करतले म्हूण सांगपी बीजेपीचे सरकारच माफियांचे जाल्ल्यान जमा. काँग्रेस मागता प्रादेशीक आराखड्याचो मूळ मसुदो. राणे मागता सध्याचो. काँग्रेसीक झेडपी पक्ष पावड्यार नाका. काणकोणचे कोसळिल्ले रुबी रेजिडेन्सी केसींत मुखेल आरोपी दोगूय बिल्डरांक कोर्टान फर्मायली 14 दिसांची न्यायालयीन कस्टडी. बिरिंग आनी सैगलाचे जामिनाक अर्ज. उपमुख्यमंत्री फ्रांसिसाक राज्यपाल करतात म्हूण पातळिल्ली खबर मुख्यमंत्री पार्सेकारान न्हयकारली. पार्सेकार म्हणटा फ्रांसीस गोंयच्यान वचपाचो ना. म्हापशे बीजेपीनूय केलो निशेध. आनी राष्ट्रीय T20 क्रिकेट सर्त जिखून गोंयच्या बायलां क्रिकेट टिमीन केलो इतिहास. प्लेयर आनी बरोबरच्या स्टाफाक कॅश बोनसाची GCAची घोशणा. खबरो विस्तारान. युती नासतना जिल्हो पंचायत आनी विधानसभा वेंचणूक लडोवपाची तयारी मोगो आनी बीजेपीन केल्ली दिसता. बरें काम करता म्हूण बीजेपीन सुदिनाचेर आरोप करचे न्ही म्हूण मोगोचो आमदार लोव उलयलो. मोगो सध्या 26 मतदारसंघांनी स्वबळार काम करता. दिपकाचें मंत्रीपद काडीत सावन मोगो आनी बीजेपीचें पेटलां. बीजेपीचो मायकल म्हणटा बीजेपीनय युती नासतना वेंचणुकेची तयारी केल्या. बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शहाचे धोरण खंय एकला चलो. प्रुडंटाचे डिबेटींत मोगो आनी बीजेपीचे प्लान एक्सपोज जाले. न्ही सुदीन काम करता, सुदिनानच काम करचें न्ही हें म्हणप जाल्यार दॅट इज रॉंग. तुम्ही म्हणता की सुदिनार काम करचे न्ही म्हणचे परस आम्ही सुदिना परस चड काम केला. हे इंडस्ट्री टुरिझम या डिपार्टमेंटान दाखोवन दिवपाक फक्त एक बिटरनेस वाडलें, ह्युमिलिएशन जें पळय दिपकाक जालां ते जावं जायनाशिल्लें. थंयच्यान मातशें बिटर हें सुरू जालो. बीजेपी लेजिस्लेटर्साची एक हें आहा की let us go independent, let us test the waters at how strong we are. Obviously जाल्यार बीजेपी म्हणटली असेंब्लीक आमी इंडिपेंडेंटली वचूया. 2007 आमकांय कळटलें की आमची स्ट्रेंथ कितली आसा ती. महाराष्ट्रान युती तुटली निमण्या वक्तार. बरोबर. What was this thing result? Result came in the favor of BJP. Legislators have given a clear indication of going it alone. Party will decide about the alliance. We will have to go alone. आम्ही म्हटले. तुम्ही कितली प्रिपेअर्ड आहात नॉर्थ आणि साऊथात? अजून आम्ही ते कॅल्क्युलेट करू ना. आम्ही 26 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचें काम चालू आसा. असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेंच काम आमी झडपीक वापरतले. आमचो जो पार्टी प्रेसिडेंट आहा अमित शाह तेणे एक डिसिजन घेतलेलें आहा की अलायन्स इज नॉट अ व्हेरी गुड equation to form a government, because sogle je what you want to do, sometimes the alliance stops you from doing. गोंय ड्रग्स मुक्त करतले म्हूण बीजेपी सांगताली. मात गोंयांत ट्युरिस्टांक लागून ड्रग्स येतात म्हूण खुद्द मुख्यमंत्रीच म्हणटा. हो सरकारच ड्रग्स माफियाचे जाल्ल्यान जमा म्हूण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष लुईजिनान आरोप केला. प्रादेशीक आराखड्याचेर मात काँग्रेसीन विरोधी पक्ष फुडारी राण्याक तेंको दिल्लो ना. काँग्रेस म्हणटा बीजेपीन आराखडो रद्द करचो नाजाल्यार आराखड्याचो मूळ मसुदो चालीक लावचो. जिल्लो पंचायत वेंचणूक मात काँग्रेसीक पक्ष पावड्यार घेतिल्ली नाका. If the government knows that the tourists are coming because of the drugs and that we should allow this to exist, government has only become indirectly a government of drug pushers and drug mafia. They had given a commitment to the people of Goa that they will stop this drug mafia. What has happened after 3 years? असा तो 2021चो प्रादेशीक आराखडो चालीक लावचो म्हूण विरोधी पक्ष फुडाऱ्याची मागणी काँग्रेसीनूच भायर मारली. काँग्रेसीची प्रादेशीक आराखड्याचेर मागणी वेगळीच. My party is saying our senior leader, who is a leader of opposition, Mr. Pratap Singh Raoji Rane, has brought a 2001 regional plan that is fine. Congratulations to him. That should be, and that is
If anybody tries to change, we will oppose it. As far as the new plan, you go by your promises. But Mr. Rani himself doesn't want the 2001 plan. He wants the new plan implemented. What do you expect him to say? I am telling you. You are saying People are fed up. People are fed up because you neither has got this plan nor that plan. At least let that plan be there. That is what he has said. जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्ष पावंड्यार जातली हें जवळ जवळ निश्चित. मात काँग्रेसीक ही वेंचणूक पक्ष पावंड्यार घेतिल्ली नाका. We strongly oppose this. And that is what we have decided in today's executive committee meeting. That the government has got a responsibility to consult all the stakeholders and then take a decision. काँग्रेसीचो उमेदवार पणजे जिखल्यार कॅसिनो मांडवींतल्यान भायर काडटले म्हूण लुईजीन उलयला. And if the people of Panjim give him the mandate as their representative in the assembly, definitely we will take action to ensure that all the casinos, directly or indirectly, if the government takes a decision or not, the corporation will withdraw all their permissions if they don't fall in line to see that the river Mandovi is saved for the people of Panjim and saved for the people of Goa. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. काणकोणचे कोसळिल्ले रुबी रेसिडेन्सी बिल्डिंगेचे केशींत मुखेल आरोपी दोगूय बिल्डरांक कोर्टान 14 दिसांची न्यायालयीन कस्टडी दिल्या. पणजेच्या खासा कोर्टान ब्रेस्तारा तांकां न्यायालयीन कस्टडी फर्मायली. बिल्डर प्रदीप सिंग बिरिंग आनी जगदीप सहगलाक क्रायम ब्रांचीन 16 जानेराक मुंबय अटक केल्ली. फाटले वर्सभर दोगूय फरारी आशिल्ले म्हूण पुलीस सांगतात. दोगांनी जामीन अर्ज घाल्यात. रुबी रेसिडेन्सी प्रकरणातले दुबावीत आरोपी प्रदीप सिंग बिरिंग आनी जगदीप सहगलान पुलीस कादयेन 5 दीस काडले उपरांत बिरेस्तारा तांकां पणजे खासा न्यायालयान उबे केले. रिमांड वाडोवपाची मागणी पुलिसांनी करूंक नाशिल्ल्यान न्यायालयान तांकां न्यायालयीन कादयेन धाडले. ह्या दोनूय आरोपींनी जामिना खातीर अर्ज केला. जामीन अर्जाक पुलीस विरोध करपाचे आसात. दोनूय आरोपींची पुलीस कादयेंतली चवकशी पुराय जाल्या. हे आरोपी फाटले वर्सभर खंय आसले हे पुलिसांनी अजून सांगूंक ना. आतां जामिनाक विरोध करतना ह्यो सगळ्यो गजाली पुलिसांक कोर्टाक सांगच्यो पडटल्यो. 4 जानेवारी 2014 ह्या दिसा काणकोणा रुबी रेसिडेन्सी ही बिल्डींग कोसळिल्ली. ह्या अपघातान 31 कामगारांक मरण आयिल्ले जाल्यार जायते कामगार जखमी जाल्ले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊ एक विराम.